आज आमी एक इशू म्हणजे बॅगर्स ओके चड जाला वास्कोन आनी मुर्मुगांव तालुकान चड जाला. एवरी सिग्नलाचेर आमकां बॅगींग मेळटा कळ्ळें. हितून आतां बॅगर्स आर मोर इन टू दॅट एक्सिडंट कॉज ऑफ एक्सिडंट्स यू कॅन से. चडशे ड्रायव्हर कितें मदींच धांवून येता बॅगर्स पीक मागपाक आनी ते ड्रायव्हर कंट्रोल वयता आनी एक्सिडंट पयलीं ह्या दिसांनी एक्सिडंट रेशियो वाडता कळ्ळें. सो आनी हे वताचे धाकटे 3 वर्साचे भुरग्याक घेवन ते बॅगींग करता कळ्ळें. सो ताका लागून आमी पुलिसेक इन्फॉर्म केलें आनी पुलिसीन आतां हाडून दवरला तांकां पुलीस स्टेशनार. ओके तांकां येताले ती म्हणटा आमी खेळणी इकपाक कालूच येयला म्हणून नाशिकच्यान. सो खेळणी इकपाक येयल्ली नाशिकच्यान जाल्यार रस्त्यार कितें करता ती रस्त्यार भीक मागतना दिश्टी पडली आमकां. पुलिसीन एक फावट सोडली तांकां परतून मागीर धरली आमी सांगलें ताका धरून हाड म्हणून परतून भीक मागतना धरून हाडला. आतां ती म्हणटा आमकां कोणी गांधी मार्केटानसून हाडला म्हणून. आतां कोणी हाडून गांधी मार्केटान तांकां सोडटा आनी हे भीक मागता ती आमकां खबर ना. ओके ह्या पुलिसेंनी इन्क्वायरी करपाची आनी एवरी टायम आतां हांव म्हणटा कितें रूट कॉज मेळना अजून पुलिसेक. हे बॅगींग रॅकेट आहा पळय ते कोणाची ते फायंड आवट करपाक मेळना. बाकीचे मेळटा मरे ड्रग्साचे मेळटा थीफ रॉबरी बी आमची गोवा पुलिसान टॉपर आहा सोदून काडपाक. बट हे मेळना हितून कित्याक मेळना कारण कितें. ओके कितें कमिशन मेळटा कोणाकू. ओके कोणूय इन्फ्लुयन्स आहा तितून. ओके कोणाचो ब्लेसिंग आहा हें की स्टॉप करपाक बॅगींग म्हणजे स्टॉप करपाक सारकें. एक तर कितें रेप्युटेशन गोंयचें रेप्युटेशन काबार जातात. आमी गोंयकार बॅगींग करना पूण भायले लोक बॅगींग करता आनी प्रॉब्लम कोणाक जाता गोंयकारांक जाता. ओके तितलें सांगपाक वयता हांव तें कितें हें बेगीनच्या बेगीन बंद करपाक जाय. आनी पुलीस आर डुईंग गूड जॉब बट दे शूड इन्क्रीज द पेट्रोलिंग एंड स्टॉप देम. आतां कितें जाता पुलीस कितें म्हणटा बायल मनीस ती आमी हात घालपाक जायना. सो एवरी टायम पेट्रोलिंगाक एक बायल मनीस गाडीन आसपाक जाय पुलिसेच्या. हें हांव DGPकूय सांगपयता DSPकूय सांगपयता SPकूय सांगपयता एक पेट्रोलिंगाक एक बायल मनीस तेंची पेट्रोलिंगाक गाडीन आसपाक जाय. हें आमी आजून पळयना कळ्ळें. मॅनपावर कमी आहा कितलें रिक्रूट केला मरे न्यू खंय आहा ती हाडा आनी तेंकां ड्युटी लाया न्हू. डोंट कीप देम सिटींग इन द ऑफीस टेल मेक देम टू वर्क. ओके हें पळोवपाक जाय आमकां. ओके थँक्यू व्हेरी मच. ना पुलीस ड्रायव्ह करता ओके नो डावट आफ्टर 3 months दे डू ड्रायव्ह कित्याक तेंची डायरी तेंचे बरोवपा पडटा एवरी डे तेंकां दाखोवप पडटा रेशियो बाबा इतले आमी बॅगर्सांक उबारता हाडटा दवरता सोडटा. दॅट इज नॉट द थिंग. तेंकां व्हर तेंकां शेल्टर होम आहा थिंगा घाल कळ्ळें तुका. दे नॉट थिंग घालना तेंकां सोडटा वाटेरसून अर्दी वाटेर सोडटा दॅट स्टॉप. डायरीचेर मेन्शन केल्लें आसता आमी इतले धरले आयज 5 धरले 3 धरले तेंकां डायरी ती मेंटेन करपाक पडटा गोवा पुलिसाक कळ्ळें. बट तेंकां शेल्टर होम घाला न्हू रे ना तेंकां गांवांत धाडा. ओके हांगा परतून सोडटा म्हणजे ते परतून बॅगींग करता परतून सिग्नलाचेर. म्हजें नांव रुशाली कांबळे. जाल्यार आयज हांव तांकां पुलिसेक कंप्लेन दिल्ली कितें ही बॅगर येता पळय एअरपोर्टार दाबोलीम सिग्नला कडेन आनी टायटना कडेन कितें गाडी चलयता आसतना कोण जुप्प करून येयलो आनी हेजेर मारलें कंप्लेन केस येता फक्त ड्रायव्हरांचेर हेंचेर कोणाचेर येयना. सो जाता तितले बेगीन हे पुलिसांनी एक्शन घेवचें आनी हें करचें. हय हय हेच्या फुडें तुमकां कितें आनी एक्शन जाल्लें जाय. एक्शन म्हणजे कितें तेंचे आतां पळय कोण भीक मागता पळय तेंचे एक्शन कितें घेवपाचें पुलिसांनी. कित्याक लागून ते खुबूच वाडत आसा. कित्याक जे लोक हांगा गाडी चलयता फाटीं फुडें पळयना फास्ट वयता लिमीट हें सिग्नल पडलो की तेन्ना ही मदींच क्रॉस जाता मदींच ती येता भीक मागता कितें खेळणी म्हणटा आनी कितें म्हणटा अशें करीत रावता. जाता तितले बेगीन एक्शन घेवपाचें.